ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुः धृतशङ्खचक्रः यो देवः सवितास्माकं धियो धर्मादिगोचरे प्रेरयेत् तस्य तद्वर्गः तद्वरेण्यमुपास्महे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. आत्मीय भगवद्भक्त समाज बांधवांक प्रीतीचे नमस्कार. सकळांक गुत्त शिलमणकेची सगळे संवत्सरांतुले अत्यंत पुण्य समय मळरी चातुर्मास्याचे पर्वकाल अशी सगळे आमगेल समाजाची अनुग्रह करचकतिरी निरंतर संचारांत आशिल्ले आमगेले परमपूज्य गुरुवर्यान आमगेल समाजाचे विनंती स्वीकार करून घेवन तांगेले संस्थान आराध्य देव समेत जावन घेवन चातुर्मास्य व्रत स्वीकार करून त्या गांवांत राबून घेवन विशेष जावन आमगेल्या समाजाचे बरेपणा खातीर जावन घेवन अनेक रुपारी देवालय उपासना शास्त्र अध्ययन प्रवचन पाठप्रवचन विशेष हवन याग देवाल विशेष रुपार सेव कोरणे उत्तसले आमगेले एक संप्रदाय त्या प्रकाराचेरी आमगेल्या समाजाक एक व्हड एक भाग्यांतुल समय अनेक काला दुखून घेवन संस्थान आराध्य देवालय गुरुवर्याल सेव करचक हे कोविडा निमित्त अनानुकूल जाल्ल्या संदर्भाचेरी अंधकार वचून घेवन पुनः सूर्योदय जाल्ले म्हणकेची हे शुभक्रतू नाम संवत्सर सकळांक शुभ करचे खातीर सगळे आमगेल्या समाजाक विशेष जावन आशिल्ले एक पॅन्ट म्हळ्यारी मंगळूर पॅन्ट. तसले एक मंगळूर पॅन्टांतू परमपूज्य गुरुवर्यान तांगेले चातुर्मास्य व्रत स्वीकार करून घेवन अनेक जावन आशिल्ले यज्ञयाग होम हवन जपतपानुष्ठान प्रारंभ जाला. तंतूय हे चातुर्मास्य व्रतांतू अनेक पुण्याचे फल मेळत तसले जन्मजन्मांतरीय पाप नाश जावत तसले लक्ष प्रदक्षिणा त्या देवाक प्रीती कारण जाता म्हूण घेवन गुरुवर्यान अनुग्रह करून घेवन मार्गदर्शन केलेल्या प्रकार सगळे समाज बांधवाले सहकारान अभूतपूर्व जावन घेवन ते लक्ष प्रदक्षिणा कार्यक्रम जाता आसा. म्हणटना असल एक चातुर्मास्य व्रतांतू केवल यतिवरेण्यान स्वामेन चातुर्मास्य व्रत स्वीकार करचे दलदलरीची आमगेल म्हळेलें कर्तव्य आसा. देहदंडन कोरका देवाल प्रीती संपादन कोरका म्हणून जाल्यारी देहदंडेन एक विशेष महत्व आसा. आज आमी व्हडोड्ड जॉबांत वतना कशी की तक तक दवका जाल्यार भरती एफर्ट्स घालून घेवन प्रयत्न करून घेवन चांग जावन आशिल्ले जॉब मेळचे खातीर आमी प्रयत्न करताची तशी विशेष जावन देवाल दय दवका म्हणून जाल्यारीची अनेक रुपारी परिश्रम करून देहदंडन करून घेवन जाल्यारीची कोरका जाल्यार कर्तव्य आम्य आसा. म्हणटना कायीक जावन घेवन वाचीक जावन घेवन मानसीक जावन त्रिकरणपूर्व देवाल सेव करतसले एक व्हड एक भाग्य मेळ्ळां. कायीक म्हळ्यारी गुरुवर्यान आमकां व्हड एक अवकाश दिला देहदंडन करून देवाक प्रदक्षिण करचें. वाचीक म्हळ्यारी देवाल सन्निधानांतू गुरुवर्याल सन्निधानांतू निरंतर देवाल नाम संकीर्तन अर्थाची भजना सप्ताहाचे मंगल जाला. सगळेच मंगळूर पॅन्ट म्हळेले ते हरिनाम संकीर्तनेन तुजी पावित्र्यतेंत बुड्डून गेला. तशीच आत्तेक व्हड एक अवकाश कसं नाही म्हळ्यारी मानसीक जावन जाल्यारीची आमी देवाल एक सेव करचें व्हड एक अवकाश. तंतूय कसं नाही म्हळ्यारी आमकां ब्राह्मण्य मेळचेची अत्यंत पवित्र जावन आशिल्ले संस्कार उपनयन संस्कारांत उपनयन संस्कारा निमित्तान आमी ब्राह्मण जाता वय म्हणून जाल्यार ब्राह्मण जावन वरचिके दना म्हळ्यारी निरंतर गायत्रीचे उपासन केल्या मात्रान. म्हणटना ऑपॉर्च्युनिटी डीड नॉट नॉक्स द डोर डेली म्हळ्यार म्हणकेची आमकां नित्य अवकाश केदना सोदून येना. आयलल अवकाश आमी सदुपयोग करून घेवका. तशी जिवनांतू अवसूल गर्भांतू जन्म येवच्याक आमगेल कंट्रोलांत ना जाल्यारी वापास देवान दिलेला आमकां व्हड अवकाश कसो ना म्हळ्यारी सकाळान आमी गायत्री मंत्र उपदेश घेतिल कडन पुनःच आमकां जन्म मेळटा म्हणटना ब्राह्मणांक द्विजत्व दिवचे संस्काराची
हे पवित्र दावनशील उपनयन संस्कार अर्थात देवान आमकां ह्या खंयचे खातीर जन्म दिला म्हळ्यार समजून घेवच्याक अवकाश मेळचेची हे गायत्री मंत्र जप केल्या मात्रान म्हणटना तसल ते गायत्री मंत्र आमी अनुनित्य पठन कोरका तन्निमित्तान आमगेला ब्राह्मण्य सार्थक्य कोरून घेवचे खातीर गुरुवर्याले अनुग्रह मार्गदर्शना प्रकार भाद्रपद शुक्ल द्वितीयाचे पर्वकालाचेरी गायत्री मंत्राचे हवन दवचस म्हणटना आमकां व्हड एक अवकाश देवाला नामस्मरण करच्याक जनसामान्यान करचे दलदल रीची आमकां विशेष दावन आशिल्ले एक मंत्र त्या गायत्री मंत्र जप करतसले एक व्हड एक अवकाश मेळ्ळा त्या गायत्री मंत्रांतू कसन प्रतिपाद्य म्हळ्यार विशयारीच आज आमकां अनेक रूपार गोंदलस सवित्र मंडल मध्यवर्ती म्हणून सूर्यांतर्गत जावन आशिल्ले त्या परमात्माल उपासना करची अर्थात सवित्र मंडल सूर्यमंडलांत बशिल तसलो सरसिजासन सन्निविष्ट त्या गायत्री मंत्र उपासना करतना आमी मनांत चिंतन करका जाल्यार ध्येय रूप खंयचें म्हूण आज एक मंत्र जप करतना ते कशी जप करका म्हळ्यार विशयार जाल्यार भरती रूपार उल्लेख केला आमगेले दांत दाखय नातिले वंट ओपन करनातिले मनांत जप करचे विशेष जावन आशिल्ले ताका महत्व तदनंतर तोंड सोडून पठन करचें मध्यम होटान गायत्री मंत्र जप करचें ते कनिश्ठ पक्ष जाल्यार केवल यांत्रिक जावन ते गायत्री मंत्र जप केल्यार अपरिपूर्ण म्हणल खातीर जावन घेवन उपनिषदान सांगिल्ले प्रकार यदेव करोति श्रद्धया चोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति खंयचे मंत्राची आमी जप करताची निरंतर जप करताची त्या मंत्राचे ध्येय रूप आमगेल्या मनांत येवका एकाग्र मनांतू त्या देवाल रूप चिंतन करून उपासन केलेले कडेन ते मंत्र जप करतना आमगेल्या देहाचे चलन वलन जावचें ना त्या संदर्भाचेरी दंतदर्शन जावचें ना म्हळ्यार हास्चें ना लाग्गे आशिल्लें उल्लोवचें ना मात्र न्ही केवल ते मंत्र जप करतना रहस्य जावन आस्का म्हळ्यार खातीर जावन घेवन वची हाता बोट्टान तूं परवान तूं जप करता जाल्यार विशेष जावन आशिल्लें महत्व म्हूण उल्लेख केला इन्नितरे खंयचे मंत्र तूं जप करता की ना की जाल्यार गायत्री मंत्र मस्ट एंड शुड आनी अनिवार्य अकरणे प्रत्यवाय कर्ण जाल्यार दोश आसा म्हूण ब्राह्मण जावच्यो गायत्री मंत्रा निमित्तान ब्राह्मण जावन वरच्यो गायत्री मंत्राचे दिननित्य अनुष्ठाना निमित्तान म्हणटन त्या गायत्री मंत्राची एक मनांत तुला ध्येय कसं नाही म्हळ्यार धियो योनः प्रचोदयात देवा मागेल बुद्धी चांग विचारार प्रचोदन करी म्हणून ताकाच म्हणतच कुर्याद अन्यं वा नवा मैत्रो ब्राह्मण उच्यते विंगड मंत्र जप करी म्हूण आमकां खंय चड उल्लेख करनी जाल्यार गायत्री मंत्र निरंतर जप करी म्हूण घेवन आमकां आदेश दिला म्हणटना कशी वैष्णवांक इन्नितरे व्रत उपवास आचरण करनी जाल्यार येडना एकादशी व्रत ताणें अवश्य जावन कशें करता की तशी ब्राह्मणान अवश्य जावन गायत्री मंत्र जप करता म्हणटना पवित्र जावन आशिल्ले देश पवित्र जावन आशिल्लो काल जावका म्हूण म्हणटना देवाल सानिध्य तीर्थक्षेत्र गुरुवर्याल सन्निधानांतू चोलचे तसले सगळे समाजाक कल्याण जावका जगत्याक कल्याण जावका सामुहीक जावन ते मंत्र जपाराधन केलेले तवळी विशेष पुण्याक कारण जाता म्हळ्यार खातीर जावन घेवन गुरुवर्यान आमकां अनुग्रह करून घेवन हे गायत्री मंत्राचे हवन करच्याक व्हड एक अवकाश दिलेलो आसा हाजे सक्कड आमगेल्या समाज बांधवान सदुपयोग करून घेवका कारणांतरारी खंयची कारणां निमित्तान आमी गायत्री मंत्र आमकां दैनंदिन जिवनांतू जप करचे अनानुकूल जाल्लें म्हळ्यार आमगेल्या मनांत पश्चाताप आसतलो जाल्यार अडना पुनःच आमी देवाल सन्निधानांत येवन जप केलेले तवळी अनेक जन्माचे पापकसन आसा त्या परिहाराक कारण जाता म्हळ्यार खातीर जावन घेवन हे गायत्री मंत्र अत्यंत पवित्र त्रिषु कालेषु गीयते तीन कालांतू हे मंत्र जपाराधन करका विंगड मंत्र कितले जप करता म्हळ्यार ताका संख्य उल्लेख केला खंयचे एक जप जाल्यार उणे म्हळ्यार 100 जप करपाची जाल्यार गायत्री मंत्राक व्हड एक अवकाश कसो न्हय म्हळ्यार उणे म्हळ्यार एक 10 जप केल्यार पुरके 10 अवराम
शतमध्याम सहस्राधिकाम म्हणतच. 10 मंत्र जप केल्याला मात्रान ह्या जन्माचे पाप नाश दल म्हणून जलरी 100 जन्म जप केल्याय म्हणून दलरी फुडली जन्मात समेत पापनाश जल म्हणून दलरी सहस्राधिकाम 1000 जप केला म्हणून दलरी अनेक जन्माचे पाप परिहारा कारण जाता. तसल ते अत्यंत पवित्र दावनशील त्या गायत्री मंत्रांतू प्रणवयुक्त व्याहृतीयुक्त गायत्री मंत्र. त्या गायत्री मंत्राचे प्रतिपाद देव कोण म्हणल्यार सवित्र नारायण. आज आमगेल मनांत कल्पना येता कसंकीची देवील मुख दाखोवन घेवन गायत्रीचे आराधन करचें म्हणून. अर्थात त्या कमलार बशिल्लो त्या परमात्मान गायत्री अभिमानी देव दावन आशिल्लो. देवी दावन आशिल्ली गायत्री सरस्वती ब्रह्माल बायल. ती गायत्री मंत्राचे अभिमानी जाल्यार प्रतिपाद्य दावन आशिल्लो देव कोण म्हळ्यार परमात्मो श्रीमन्नारायण. म्हणल कतीर दावनू तंतू विशेष दावन त्या गायत्री मंत्रांतू ताजे अर्थ उल्लेख करताची ग्रंथांत विस्तार दावनश्च पुरो. जाल्यार सूक्ष्म रुपारी हांव सांगच्याक प्रयत्न करता. ओमकार म्हळ्यार अ उ म हे सगळेची वेदाचे सूक्ष्म रूप. ते ओमकारांत कसन उल्लेख केला त्या विस्तार रुपारी व्याहृतींतू उल्लेख केलेले. त्या व्याहृतीन तशिलेची गायत्रीचे त्रिपदा गायत्री म्हणतच गायत्री मंत्रांतू उल्लेख केला. त्या गायत्रीचे भाष्यची त्रिवेदा म्हणतच इति वेदास्त्रयी 3 वेदांतू उल्लेख केला. तसल त्या गायत्री मंत्र तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात. देवा आमगेले बुद्धी चांग प्रचोदन करी म्हणून हांव केदना सांगू आसा. देवान रूप दिवनश्च पुरो, सामर्थ्य दिवनश्च पुरो, संपत्ती दिवनश्च पुरो जाल्यार हाजे सकड सदुपयोग जावका म्हणून जाल्यार देवान आमकां चांग जावन आशिल्ले विचार दिवका, चांग जावन आशिल्ले बुद्धी दिवका. म्हणटना तंत आमी देवाला प्रार्थना करचें कशें ना म्हळ्यार देवा मागेल बुद्धी विचार चांग दी म्हणून. केवल मागेल नाही नहा म्हळ्यार अस्माकं नहा सर्वत्र सगळ्यांक बर करी म्हणून तंतू प्रार्थना. अर्थात सगळे जगत्याक चलयतल कोण तत म्हळ्यार विस्तारे म्हणतच. सर्वश्रेष्ठ जावन आशिल्लो तो परमात्मो सवितुः म्हळ्यार सगळे जगत्याक सृश्टी करतलो म्हणून. आज आमी पळयताची सृश्टी करतलो म्हळ्यार अर्थात सूर्याक आमी अवलोकन केलें तवळ कळता. सूर्याक अंधकाराचे स्पर्शना तशी परमात्माक जाल्यारीची अंधकाराचे अज्ञानाचे स्पर्शना. जाल्यार सगळे जगत्याक सृश्टी करचे कोण म्हळ्यार त्या परमात्मान. तकाची ब्रह्मसूत्रांत म्हणतच जन्माद्यस्य यतः म्हणून. तशीची भागवताच्या ग्रंथाच्या आरंभार जाल्यार सांगला जन्मादी अस्य यतः. हे सगळे जगत्याचे जन्माक कारण कोण म्हळ्यार तो परमात्मो. तसल त्या परमात्माले विशेष रुपारी गुणगान कोर घेवन तागेल्या प्रार्थना करचेची गायत्री मंत्राचे विशेष अर्थ. म्हणटना असल एक दक्षिणायन पुण्यकाल चातुर्मास्य व्रताचे संदर्भ वीर व्यंकटेशाला विशेष सन्निधान संस्थान आराध्य देवालय आमगेले यती परंपरेचे सर्व यतिवरेण्यान तांगेले स्वतःचे अमृत हस्तान निरंतर उपासन केलें तसले विशेष सन्निधान परिपूर्ण जावन आशिल्ले त्या संस्थाना देवाल सन्निधींतू पवित्र जावन आशिल्ल्या क्षेत्रांत व्हड एक गायत्री मंत्राचे जपतपानुष्ठान करतसले अवकाशू सगळे आमगेल्या समाज बांधवाक देवान अनुग्रह केलेलो आसा. आमगेल्या आहारांतू विशेष जावन आशिल्ले नियम अळवडसून घेवन प्रातःकालाची विशेष जावन गुरुवर्यानं सांगला केवल दैहिक शुद्धी मात्र न्ही मानसिक जावन आशिल्ली शुद्धी जाल्यार जावका म्हूण. दैहिक जावन आशिल्ली शुद्धी स्नाना निमित्तान मेळचे म्हणून जाल्यार जन्मजन्मांतरान केलेले त्या पापाचे कसल एक लेपस ते दूर जावचे खातीर ಮಲವ ತೊಳೆಯ ಬರಲ್ಲರಲ್ಲದೆ ಮನವ ತೊಳೆಯ ಬಲ್ಲರೆ म्हणून आमगेलं मन शुद्धी जावका म्हणून जाल्यार विशेष जावन देवाला नामस्मरण जावका देवाला जप जावका. म्हणटना दैहिक शुद्धी जावन
स्नान संध्यावंदन कोरून आहारांतू नियम अळवडसून घेऊन कसलं का मळरी चातुर्मास्य आश्चेची आमगेल दैहिक विषयार चिंतन सोड घेऊन परमात्माल विषयारे अवलोकन कोरच कतिराश्चय म्हणताना सामान्य आहार स्वीकार करून सात्विक आहार स्वीकार करून कसलं का यतिवरेण्यांक मात्र चातुर्मास्य व्रतव जनसामान्यांक समेत चातुर्मास्यांत कोरकदला अनेक कर्तव्यस म्हणताना आमगेलंतू कितलं साध्यस सगळे जीवनपर्यंत आमका आहारांतू नियम अळवडसून घेवच्या साध्य जात म्हणून सांगू जायना दलर संदर्भ मिळल तवळे आज आम्ही त्या संदर्भांत प्रवेश करून घेऊन आम्ही एक नियम अळवडसून घेतला म्हणून दलरी संस्कार सहज दावून घेऊन दीर्घकालपर्यंत दलरी आमक त्या कोरच्या द्यावान उत्साह दिल म्हणून दलरी आम्ही होड एक साधन केलेलं म्हणके जाता म्हणताना केवल देवाला नामसंकीर्तन जनसामान्यांक जल्ले म्हणून जलरी दैहिक दावनशील नाना तराचे देवालय गुरुल सेव कोरचक अनेक तराचे देवालय शुद्धीकरण कोरचे देवालयाचे उत्सव दावत संदर्भाचे आमगेले म्हणलं आम्ही कर्तव्य कोरचे अनेक रूपार देहदंडन कोरचक दलरी अवकाशस देवाला नामसंकीर्तन कोरक दलदलरी अवकाशस दलर मानसिक दावून घेऊन मनांतू अंतःकरणांतू कसला मला परमात्म सर्वत्र व्याप्त दलल तो परमात्म आमगेल भितर दलरी अस तदेवांतिक मंतरात म्हणतच दूरात दूरतरम्यत्तो परमात्म दूरश्च पुर दलरी आमगेल भितरी अस आमगेल अंतःकरणांतू अस आमगेल अंतःकरणांतशील त्या परमात्माक पळोवन घेऊन आमके एक आनंद घेऊत तसल होड एक अवकाशूची हे मंत्र जपाराधनेंत मिळता म्हणताना ब्राह्मणांक विशेष दावनशिले मंत्रची गायत्री मंत्र म्हणतच तसल त्या गायत्री मंत्रांतू पवित्र दावनशिले द्रव्यांत हवन दवत तसले खोड संदर्भाचेरी सगळे आमगेल समाज बांधवान हे एक पुण्यकार्यांत भाग घेऊन देवाले गुरुले अनुग्रहाक पात्र दावन घेऊन सगळे समाजाक कसले कमळरी आमगेल देवालयांत चोलचे आमगेल गावाक बरेपणाक दलदलरी विशेष दावनो समाजांतू गुरुवर्याला सन्निधानाची चोलचे तसल स्याव सक्कड विशेष दावन समाजा बरेपणा खातीर दावन दवचे म्हणताना परमपूज्य गुरुवर्यान आमकां अनुग्रह करून आशीर्वाद करून मार्गदर्शन केलेल प्रकार असल एक होड एक सुसंदर्भ होड एक सदवकाश आमगेल जीवनांतू होड एक साधन कोरचक होड एक अमूल्य दावनशिले एक सदवकाशो सकडान सदुपयोग करून घेऊन देवाले गुरुले अनुग्रहाक पात्र दावका म्हणून घेऊन पुनरपी सगळे आमगेले भगवत भक्त समाज बांधवा लागी ह्या संदर्भाचेरी प्रीतीन विनंती करून घेता. नमस्कार.